लोकसभे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यान दोनय लोकसभेचे उमेदवार तशेंच गोंयांतले चारय पोटवेंचणुकेचे उमेदवार कशे तरेन वेंचून हाडपाची तयारी गोंय भाजपान चलयल्या। त्या खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोंय भाजपान प्रयत्न चलयल्यात। बेरेस्तारा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सरकाराच्या घटक पक्षांच्या मंत्री आनी अपक्ष मंत्र्यां बरोबर पणजेंत पत्रकार परिशद घेवन सरकार घडोवपा खातीर तेंको दिल्ले सहकारी भाजपा बरोबर आसात हे दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न भाजपान केला। कॅम्पेनिंगात तिसऱ्या स्टेजीत आमी ऑलरेडी पावल्या आनी हे सगळे पावले आसतना म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचो आमच्या अलायन्स पार्टनरांच्या बरोबर आमी खूब नेटान प्रचार जो आसा हो गोंयांत सुरू आसा। गोंयांत जावपी दोनूय लोकसभा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तश्योच चारूय जावपी निवडणुका पयल्या टप्प्यात जातल्यो 3 जशें आमी म्हणटा शिरोडा, मांद्र्या आनी म्हापसा आनी दुसऱ्या फेजीन जातली ती पणजे। सद्या जावपी ह्या चारूय निवडणुका आनी 2 निवडणुकांनी आमकां निश्चितच खात्री आसा भारतीय जनता पार्टीचो विजय हो निश्चित आसा। आमचे अलायन्स पार्टनर इंडिपेंडंट हे आमच्या ह्या निवडणुकेत पूर्णता आमच्या कडेन सगळ्याक आमकां सहकार्य करीत आसा, आमच्या एकदम बरोबर आसा। आमी काँग्रेसीच्या वाटेन जर पळयत ते गोंयच्या बाबतींत केन्नाच सिरियस ना। आज इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत टील डेट तांचो एकूय नॅशनल लिडर प्रचारा खातीर म्हाका दिसना गोंयांत येवंक ना आनी फुडल्या 3 दिसांक येतलो अशेंय म्हाका दिसना। नॅशनल लिडर सोडून दिया, म्हाका दिसता तांचे गोंयांतलेच आसलेले आमदार खंय तरी उत्तरेंतलो कॅन्डिडेट तांचो स्टेटमेंट काडटालो की आमचे आमदार बरोबर ना। हांवें म्हटलें आमचे न्ही, आमच्या बरोबर आसलेले अपक्ष सुद्दां म्हणजे पोटतिडकीन म्हणटा तशें प्रचार करीत आसा आमचे खासदार निवडून येवपाक जाय म्हणून। भाजपान चलयल्ल्या प्रयत्नांक सरकाराच्या घटक पक्षांनी आपलो तेंको भाजपाचो उत्तर गोंयचो उमेदवार श्रीपाद नायकाक वेंचून हाडपा खातीर जाहीर केला। प्रमोद सावंतान NDAच्या बावट्या सकयल घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक मंत्री रोहन खंवटे, गोविंद गावडे, गोंय फॉरवर्डाचो मंत्री जयेश साळगांवकार हजर आसलो। आज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंटली जे आसा तो एक सगळ्यांक मॅसेज दिवपाक की फॉर दीस इलेक्शन्स as a coalition partner it becomes our duty to be together and ensure that the candidate Shripad Bhau representing the BJP gets elected with a huge margin. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आमच्या कोalition सरकाराचो जो उमेदवार जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो माननीय श्रीपादजी नाईक हांकां तेंको दिवपा खातीर आजची ही पत्रकार परिशद भितर आमी उपस्थित आसात। आज भारतीय जनता पक्षात जे उमेदवार आमच्या रिंगणात दवरलेले आसात तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिवचे अशें समस्त उत्तर गोंयचे जे मतदार जे आसात त्या मतदारां कडेन हांव मागतां। गोवा फॉरवर्ड आमी एज अ NDA पार्टनर आनी अलायन्स आसल्या कारणान एक तर यू एक्सटेंडेड द सपोर्ट टू बोथ द कॅन्डिडेट्स नॉर्थ गोवा साउथ गोवा। तशेंच तेच्या पलीकडे वचून म्हाका सांगपाक दिसता की I have proposed the North Goa candidate. And the proposal माझी proposal म्हणून जयेश साळगांवकर गोवा फॉरवर्ड म्हणून सायन केलेली आसा। सो proposal आसा फाटल्या वेंचणुकेक गोंय फॉरवर्डाच्या उमेदवाराक शिवोली मतदारसंघांतल्यान वेंचून हाडपा खातीर काँग्रेसी बरोबर भाजपाच्याय कार्यकर्त्यांनी विनोद पालयेकाराक तेंको दिल्लो अशें पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक उत्तर दितना सांगलें। एक्चुअली गोवा फॉरवर्ड जेन्ना जाल्लो पळय तेन्ना गोवा फॉरवर्ड वॉज सपोर्टेड ऑल्सो बाय काँग्रेस। काँग्रेसीचे थोडे फुडें सरून गोवा फॉरवर्ड सपोर्ट केलो तर ते नॅचरली जे आपले जर पार्टीक ओरिजिनल पार्टी जर सपोर्ट करता तितून म्हाका दिसता वायट कांय ना। तर वी कॅनॉट स्टॉप ओरिजिनल काँग्रेसमॅन हू सपोर्टेड अस दॅट टायम इवन BJP पीपल सपोर्टेड अस दॅट टायम इवन BJP पीपल सपोर्टेड अस तेका लागून इट इज क्वायट नॅचरल।